आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान फुडल्या 5 वर्सांत सगळ्यांत चड व्हॅल्यू आसतलो तो पेडणे तालुक्याक आसतलो अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आयतारा तुयें जाल्ल्या भोवमान सुवाळ्याक सांगलें. नावेलीचो आमदार आनी तुयेचो सुपूत उल्हास तुयेकर आनी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हांचो तुयेचो सुपुत्र तशेंच नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकर हांचो गांवांतल्या लोकां वतीन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान भोवमान केलो. तुयेकर आनी आरोलकर दोगूय तुयें गांवचे. हो भोवमान भाजपाच्या एका साबार कार्यकर्त्यांचो भोवमान. बहुजन समाजातलो भाजपा खातीर काम करपी एक सादो मनीस आपल्या समाज वावराच्या माध्यमांतल्यान आमदार जावपाक शकता हे उल्हास तुयेकरान दाखोवन दिला अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंयांत लोड शेडिंगाची समस्या ना. लोड शेडिंग नाशिल्लें गोंय हें एकमेव राज्य आसा. गोंयांत सगळ्या परस सवाय वीज दितात अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराचें म्हणणें. वीज पुरवणेंत सुदारणा घडोवन हाडपाक पोरने ट्रान्सफॉर्मर आनी वीज कंडक्टर बदलतले अशें दिवचले घेतिल्ले नियाळ बसकेंत सुदिनान म्हटलां. दिवचलेचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हाजेरीत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी शेनवारा दिवचल आनी मये वाठारांतली वीज खात्या कडेन संबंदीत प्रश्न आयकून घेतले. ह्या वेळार वीज खात्याचे मुखेल इंजिनियर आनी हेर अधिकारी तशेंच दिवचलेचे नगराध्यक्ष नगरसेवक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान 2 सप्तकां उपरांत परत एक फावट साखळेच्या रवींद्र भवनात जनता दरबार घेतलो आनी लोकांचे प्रश्न थणसाणीन आयकून घेतले. स्वयंपूर्ण गोंय हें आमचें सपन तें पूर्ण करपा खातीर उणेच 1 लाख लोकांक स्वावलंबना कडेन वळोवप हो आमचो ध्यास आसा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलें. ह्या वेळार ताणें लोकांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो, लोकांचे प्रश्न समजून घेतले आनी ते जाता तितले बेगीन सुटावे करपाचे उतर दिले. ह्या जनता दरबारात कितल्याशाच लोकांनी विंगड विंगड विशय मुख्यमंत्र्यांकडे मांडले. तातूंत नोकरी, घराचे प्रश्न, सरकारी येवजण्यांचो लाभ, लग्न, घरगुती कामां अशे कितलेशेच विशय आशिल्ले. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सामके थणपणान सगळ्यांचे प्रश्न आयकून घेतले आनी जाता ते परीन सगळे प्रश्न सुटावे करपाचे यत्न करतले अशें उतर दिलें. गोंयांतल्या मोले अभयारण्यात कॅमेरात ब्लॅक पॅन्थर कैद जाला. देखून मोले अभयारण्यात ब्लॅक पॅन्थर आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालें. ह्या विशीं कळ्ळ्या उपरांत ह्या पॅन्थराच्या हालचालींचेर लक्ष दवरचें अशें राना खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां. विश्वजीत राणेन रादा अधिकाऱ्यांक आदेश दिला. कांय म्हयन्या पयलीं म्हादय अभयारण्यात वाघ भोंवताना दिश्टी पडिल्लो. उपरांत आतां मोले अभयारण्यात ब्लॅक पॅन्थर आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांची भेट घेतली. ह्या वेळार गोंयांत वेगवेगळ्या प्रकल्पाचे कामां कशा पद्दतीन सुरू आसा हाचो नियाळ JP नड्डा हांणी घेतलो. ह्या बसकेंत गोंयच्या हेर राजकीय घडणुकी विशीं चर्चा जाली अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिल्या. JP नड्डा उपरांत मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय पर्यटन मंत्री G किशन रेड्डी हांची भेट घेतली. गोंयच्या पर्यटन कामांक उर्बा दिवपा खातीर केंद्र सरकारान मजत करची अशी मागणी त्यावेळी त्यांनी मंत्र्यांकडे केला.
आमदार प्रवीण आल्लेकरान पेडण्या संरक्षण वण्टीच्या बांदकामाचे उक्तावण केले। पेडणेच्या सावळवाड्यार ह्या वण्टीचे बांदकाम करपाचे आसा। ह्या वेळार ताच्या वांगडा उपनगराध्यक्ष तृप्ती सावळ देसाय आणि हेर वांगडी हाजर आशिल्ले। पेडणे वाठारांतली सगळी कामां बेगोबेग पुराय करतलो अशें आश्वासन ह्या वेळार प्रवीण आल्लेकरान दिलें। उपरांत उपनगराध्यक्षान इंडोर स्टेडियम बांदून दिवपाची मागणी केली। घरगुती गॅस सिलिंडराच्या मोलात जी वाड जाल्या ती फक्त गोंयांनीच न्ही जाल्यार जागतीक मळार जाला। 3 फुकट सिलिंडराची येवजण गरजू घटकांक मेळटली असो विश्वास मुख्यमंत्र्याची घरकान्न आणि भाजपाची फुडारी सुलक्षणा सावंत हिणें व्यक्त केला। सिलिंडराच्या मोलात वाड जाल्ल्या बद्दल तिणें हुस्को उक्तायला। सिलिंडराच्या मोलात वाड जाल्ल्या बद्दल तिणें हुस्को उक्तायला। सिलिंडराच्या मोलात वाड जाल्ल्या बद्दल तिणें हुस्को उक्तायला। पावसाच्या हंगामात सगळ्या भाजयेंचो उणाव आसता। चड पावस पडटा तेन्ना कांदो कुसता आणि कांद्याच्या उणावाक लागून लोकांक त्रास जाता। गोंयकारांक कांदो मेळचो तशेंच कांद्या खातीर तांच्या बोल्साक फटको बसचो न्ही ह्याचे खातीर पावसा पयलीं कांद्याचो सांठो केलो जाल्यार हो प्रश्न सुटावो जातलो अशें मत फलोत्पादन मंडळाचो अध्यक्ष आणि मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेटान सांगलां। कुप्रसिद्ध गुंड दाऊद इब्राहिमाच्या लागच्या लोकांच्या घरा NIA कडल्यान सर्च ऑपरेशन सुरू जाला। दाऊदाच्या 20 परस चड लागींच्या लोकांचेर हे सर्च ऑपरेशन सुरू जाल्ल्याची माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळा। नागपाडा, बोरवली, सांताक्रूज, मुंब्रा, भिवंडी बाजार हांगाय कारवाय सुरू आसा। ह्या कारवायेत दाऊदाचे हवला ऑपरेटर, ड्रग्स तस्करेंतले दलाल हे NIAच्या रडाचेर आसात। फेब्रुवारी NIAन दाखल करून घेतिल्ल्या गुन्यांवा संदर्भात ही कारवाय सुरू आसा। राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे नेते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक हांचेर दाऊदाच्या हस्तका कडेन आर्थीक वेव्हार जाल्ल्याच्या आरोपा खाला तांचेर कारवाय केल्ली। ते उपरांत NIAन दाऊदाच्या लागच्या मनशांचेर सर्च ऑपरेशन सुरू केलां। राज ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे राम मंदिर दौऱ्या वयल्यान शिवसेना आणि मनसेत पोस्टरबाजी सुरू जाल्या। राज ठाकरे 5 जूनाक जाल्यार आदित्य ठाकरे 10 जूनाक अयोध्या दौरो करतलो। मात राज ठाकरेचे पोस्टर्स अयोध्येत लायल्या उपरांत रोखडेच आदित्य ठाकरेचे पोस्टर्स अयोध्येत लायले। असली आ रहा है नकली से सावधान अशी पोस्टरबाजी करीत शिवसेनेन राज ठाकरेचेर बाण मारलो। मशिदी वयले लावडस्पीकर काडून उडोवपा खातीर राज ठाकरे हांणी फाटल्या कांय दिसांत भाशणबाजी केल्ल्या उपरांत शिवसेनेन लेगीत खऱ्या हिंदुत्वाचो मुद्दो घेत राज ठाकरेंचें हिंदुत्व फाल्स आशिल्ल्याची टिका केली। ह्याच अर्थाचो पोस्टर आदित्य ठाकरे हांच्या अयोध्या दौऱ्याबाबत अयोध्येत लायला।
महाराष्ट्राचो मंत्री आदित्य ठाकरे 10 जुनाक शिवसैनिकां वांगडा अयोध्या दौरो करतलो. अयोध्येत आदित्य ठाकरेच्या स्वागताची जंगी तयारी सुरू आसा. आदित्य ठाकरेचो अयोध्या दौरो आनी थंय लायिल्ल्या पोस्टर्सां विशीं विचारल्या उपरांत हो दौरो राजकी नासून हो आमच्या भावार्थाक लागून आसा अशें विधान शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत हांणी केलां. तशेंच श्रीराम अडेची भावना आनी राजकी हेत घेवन येता तांकां पावनात अशें म्हणून राज ठाकरेंचेर उतरांचे फार पेटयले. धेंपो उद्देग समूहाच्या कचेरेचेर एनफोर्समेंट डिरेक्टरेटान धाड घातल्या. सोमारा सकाळच्यान धेंपो उद्देग समूहाच्या दयानंद बांदोडकर मार्गावयल्या मुखेल कचेरेचेर एनफोर्समेंट डिरेक्टरेटान धाडीची कारवाय सुरू केल्या. धेंपो उद्देग समूहाचो मायनिंग, शिप बिल्डिंग आनी हेर कांय उद्देगांनी वांटो आसा. हे धाडेचें मुखेल कारण अजूनय स्पश्ट जावंक ना. बंगालाच्या दर्यांत कमी दाबाच्या पट्ट्या खातीर आसनी नांवाचें चक्रीवादळ दर्यांत तयार जालां. मात हें वादळ पूर्व किनारपट्टेर आशिल्ल्यान गोंयाचेर दमट वातावरणा बगर आनी हेर कसलोच परिणाम जावचो ना असो अदमास गोंयच्या वेधशाळेन उक्तायला. मात ह्या वादळाक लागून देशांत ह्या वर्सा मान्सून 10 दीस पयलीं येवपाची शक्यताय आसा अशी म्हायती हवामान तज्ञांनी दिला. मॉन्सून केरळाच्या दर्या देगेचेर 20 ते 21 मेक धडक दितलो. गोंयांत पावस 5 जून मेरेन पावतलो अशी म्हायती हवामान खात्याचो शास्त्रज्ञ राहुल एम हांणी दिल्या. आडवेळो पावस अदी मदीं हजेरी लायत आसा अशांनी वादळाक लागूनय आतां पावसाची शक्यताय निर्माण जाल्या. ह्या वर्साक पावस भरपूर लागतलो असो अदमास आसा. ओबीसी दाखल्या खातीर लग्न जाल्ल्या बायलांक कुळाराच्या उत्पन्नाचो दाखलो सादर करपाची अट सरकारान घातल्या. ह्या अटीक लागून ओबीसी समाजांतल्या बायलां मुखार व्हड समस्या निर्माण जाला. बायलांनी कुळाराचो उत्पन्नाचो दाखलो कसो हाडचो हो प्रश्न बायलां मुखार निर्माण जाला. एखाद्या ओबीसी समाजांतल्या लग्न जाल्ल्या बायलेचे पालक हयात नासप, कुळारांतल्या लोकांकडे बरे संबंध नासप तशेंच गरजांच्या मान्यते बगर मोगान लग्न जाल्ल्या बायलांक ह्या अटीचो चड त्रास जाता. सरकारान ही अट लागू करून बायलांच्या सार्वभौमत्वाचेर अन्याय केला. सरकारान ही अट बेगोबेग फाटीं घेवची आनी ओबीसी बायलां वयलो अन्याय पयस करचो अशी मागणी बाला नायक ह्या बायलेन केला. कुडचड्या एका वायन स्टोरात आयतारा राती चोरी जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. आयतारा मध्यान राती चोरांनी शटराच्या कडेचो पत्रो फोडून शटर उगडले. सकाळी दुकान उक्तें करपाच्या वेळार मालकाच्या लक्षांत आयलें की शटर कोणी तरी फोडला. उपरांत दुकानांत वचून पयल्या उपरांत दवरिल्ले पयशे जाग्यार ना हें मालकाच्या लक्षांत आयलें. चोरांनी सुमार 25,000 रुपया फारयल्यात अशी म्हायती वायन स्टोराच्या मालकान दिल्या.
30 वर्सां उपरांत नेवी फायरिंग एरिया लागसरचो नालो उपसोवपाच्या कामाक सुरवात केला. बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसान हे काम सुरू केले म्हणून ताची तोखणाय जाता. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं खंयच्याच आमदारान हो नालो उपसोवपाचें काम करूंक नाशिल्ले अशें बाणावलेकार सांगतात. बाणावलेच्या आमदारान परत एकदा शेतकारांक शेतां रोवपाक वाट करून दिली म्हणून ताचे थळाव्यांनी ताचे उपकार आटयल्यात. येता त्या वर्सा खावपाक पिवपाक दिवन आणि वेंग मारून हिंदूंच्या रामनमेच्या मिरवणुकीचे स्वागत करपाचे दाबोळेच्या मस्जिद ए नूराच्या समितीन थारायला. धार्मीक एकचार वाडोवपाच्या हेतान ईद ए मिलनाच्या कार्यावळीत हिंदू मुसलमान आणि क्रिस्तांव धर्माच्या फुडाऱ्यांनी असो थाराव घेतला. दाबोळे मस्जिद ए नूराच्या सभाघरात ही बसका घेतली. एकवटान मेळून जेन्ना सगळे भाव सगळ्या जातींतल्यो परब उत्सव मनायतले तेन्नाच गोंयांत शांतिकाय आसतली असो संदेश ह्या बसकेंत जाला. दोडामार्ग मालांतल्या तिळारी वाठारांतल्या केर गांवांत परतून हत्ती आयल्यात. गरमी बरीच वाडल्या. रानवटी जनावरांचेरूय ह्या वाडिल्ल्या तापमानाचो परिणाम जाल्ल्याचे दिसून येता. गरमेक लागून उदकाच्या सोदात आशिल्ले हत्तीचे हे कळप देवाच्या तळयेन न्हाताना दिश्टी पडटा. हत्तीच्या ह्या कळपाचो लोकवस्ती कडेन वावर वाडला, ताका लागून हांगाच्या शेतकऱ्यांमदीं भिरांत निर्माण जाला. हत्तींक आडोवपा खातीर रान विभागान केल्ली उपाय येवजण फेल थारला. हत्तीक धांवडावन घालपा खातीर बसयल्ल्यो मोवा मुसांच्या पेटयांचो हत्त्यांचेर कसलोच परिणाम जाल्लो ना. कॅमेरा ट्रॅपांतल्यान ह्या हत्तींची गजाल उक्ताडार आयल्या. दाबाळ वाठारांतल्या 3 जाण स्वयंमोगी शेतकारांनी बंधाऱ्यांत भरिल्लो कोयर निवळ करून पुराय गोंयकारांक देख दिल्या. प्लास्टीक बाटल्यो, प्लास्टीक पिशव्यांसारक्यो नॉन बायोडिग्रेडेबल कोयर बंधाऱ्याक लागून उरिल्लो. दाबाळ वाठारांत रावपी ह्या स्वयंमोगी शेतकारांनी बंधारो नितळ केलो. हो बंधारो किरपाल दाबाळे पंचायत हांच्या मजगती ह्या न्हंयची शीम आसा. काळखाचो फायदो घेवन लोक हळशीक हाडून ह्या बंधाऱ्यान उडयतात आणि त्या खातीर ह्या दोनूय पंचायतीन हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोंय सरकाराच्या गोरवां सांबाळ आणि वैजकी सेवा संचालनालयान जखमी जाल्ली शेणिल्ली सोडून दिल्ली पाळीव जनावरां, गायो, म्हशी आणि हेर पाळीव जनावरांक आपत्कालीन पशु वैजकी सेवा किंवा हेर कसले मजती खातीर केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यावळ येवजणे खाला कॉल सेंटर सेवा सुरू केल्या. ही सेवा 24 वरां उपलब्ध आसतली. पूण सध्या ही सेवा सकाळी 9 ते सांजेची 5 वरां मेरेन 888-2254-254 ह्या नंबराचेर उपलब्ध आसा. लोकांनी आपल्या जनावरांची वैजकी सेवा किंवा हेर मदती खातीर कॉल सेंटरा कडेन संपर्क करचो.
शेतकऱ्यांनी पावसाक भिवून पिकच्या पयलींच आंबे काढले. बाजारात आंब्याची आवक व्हडा प्रमाणात वाडल्या. ते खातीर मानकुराद आंब्याचो दर कमी जालो. साधारण दर्जाचो मानकुराद आंबो 300 रुपयांनी मेळटा. आंब्याचो भाव कमी जाल्ल्यान लोकांची खरेदी करपाचें प्रमाण वाडलां. अतिरिक्त साकर, नाजूक आनी बारीक साल हापूसाच्या तुळेन मानकुराद टिकून रावपाची क्षमता कमी आसा. आंबो काडल्या उपरांत 4 दिसां भितर विकपाचो पडटा. सध्या बाजारात आंब्याची आवक वाडिल्ल्यान मानकुराद आंबो कमी दरान विक्री जाता. गोंयांत सध्या पर्यटन हंगाम सुरू असलो तरी ह्या पर्यटन हंगामात विदेशी पर्यटकांची संख्या मात खूब उणी आसा. गोंयांत कोरोना नेम लागू नासले आनी सगळे वेव्हार सुरू असले तरी विदेशी पर्यटक अजून व्हडा संख्येन गोंयांत दाखल जाल्ले नात. पूण देशी पर्यटकांनी मात व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्या. गोंयांतली सगळी पर्यटन थळां देशी पर्यटकांनी भरून गेल्यात. खुबशे पर्यटक सध्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या फार्म हावसांचेर गर्दी करूंक लागिल्ल्याचें दिसून येता. देशी पर्यटकांची पसंती आता फार्म हाऊस जाल्या. वाडट्या गरमेक लागून सध्या लोक दर्यादेगेर तशेंच हेर पर्यटन थळार वचनासतना फार्म हाऊसाचेर वचून स्विमींग पुलांत न्हावपाची उमेद घेत आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. IPLचे 54वे मॅचीत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरान सनरायझर्स हैदराबादाक 67 धांवड्यांनी हारोवन दणदणीत जैत मेळयलें. बंगळुरान दिल्ले 193 धांवड्याच्या आव्हानाचो फाटलाव करतना हैदराबादाच्या बॅट्समॅनांनी सामको घातकीपणा केलो. ताका हशी तशी 125 धांवड्यो करप शक्य जालें. बंगळुराच्या जैता खातीर हसरंगान दोळे दिपकावपी कामगिरी केली. ताणें 5 विकेटी घेतिल्ल्यान बंगळुराक जैत मेरेन पावप शक्य जालें. बॅटिंगेंत बंगळुराचो कॅप्टन फ्लॉप ड्यू प्लेसिफचो सणसणीत अर्दशेकड्यांच्या नाड्यार बंगळुरान 192 धांवड्याचो दोंगर उबो केलो. पाटणे काणकोण हांगा दर्यावेळ लागसर वैद्यकीय कोयर उडयला. हो कोयर कोण उडयता, केन्ना उडयता हाची कांय सुलूच मेळना. प्लास्टीक पिशवेन भरून हो कोयर दर्यावेळ रातच्या खाचीन उडयल्लो दिश्टी पडटा. गोंयांत ह्या दिसांनी कोयराचे प्रमाण खूब उप्रासल्यात. हे प्रश्न सुटावे जातले काय ना हो मोठो प्रश्न गोंयकारांक पडला. कोयराची सुवात आसून लेगीत लोक कोयर मेळटात थंय शिफ्टिलात. कोयराची सुवात आसून लेगीत लोक कोयर मेळत थंय उडयतात. खोट्या नोटींच्या प्रकरणात 4 दुबावितांक 14 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फरमायला. कारवार पुलिसे कडल्यान मुख्य दुबावीत मुश्ताक बेग हांचो सोद आजून सुरूच आसा. कारवार पुलिशेन बेरेस्तारा राती कडेन कारवाय करून खोट्या नोटींच्या प्रकरणात 4 जाणांक ताब्यात घेतिल्ले. तशेंच 13,000 रुपयांचो खोट्यो नोटी जप्त केल्ल्यो. अजापाची गजाल म्हटल्यार अटक केल्ल्या 4 दुबावितां मदले 3 जाण मडगांवचे. ह्या प्रकरणात कोडीबाग कारवार वाठारांतलो प्रवीण नायर, फातोर्डा मडगांवचो लार्सन सिल्वा, ट्रिनॉय फर्नांडीस, लॉयड्स लॉरेन्स स्टॅविन्स हांकां पुलिसांनी अटक केल्या. तांचे कडल्यान 500 रुपयांच्यो 26 खोट्यो नोटी तशेंच 40 चलनी नोटी ताब्यात घेतल्या.